Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. Day 2. Humility. Mother Mary teach us true humility of heart. पवित्र खुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. वेलांकणी सायबिणीक नोवें. आमचे भोव मोगाळ वेलांकणी सायबिणी, तुका आमी भलायकेची आवय म्हूण वाचारता. तूं मिलाग्रींचो सागोर गे माये, तूं सोर्गींची राणी. आमचे राणये, आमी खालत्या काळजान तुजी काकलूत मागूंक तुज्या पांयांशी आयल्या. जायतीं पिडेवंतां तुजे विनवणेन बरीं जाल्यांत. जायत्यांक तुजे मोजोतीन बरी भलायकी फावो जाल्या. आमची खालती विनवणी आनी मागणी घेवन आमी तुजेशी आयल्या. सगळे पिडेंतली, पोस्टांतली आनी दुखांतली आमकां निवार. तुका देवान आपल्या पुताची आवय जावंक विंचून काडली. आमी तुजी खालतीन चाकरां तुका आमचें समर्पण करता. तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक आमकां शिकय. आमी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार आमकां मेळोशे कर गे माई. ह्या वेळार तुजी गरज वेलंकणी सायबिणी मुखार दवर. भोव मोगाळ वेलंकणी सायबिणी, जेजू तुजो पूत तुज्या कुसब्यांत आसलो तेन्ना तुजें काळीज संतोषान भरलें. आमचो भावार्थ सर्गींच्या बापाचेर थीर कर आनी आमचें काळीज मोगान भर. हे दुखेस्तांचे बुजवणदारे, तुजे मोजोतीन मागलोली देणी आनी उपकार आमकां मेळोवन दी. आमेन. वेलांकणी सायबिणी, आमचे पासोत माग. नोमान मारी कुरपेन भरलोले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये कुरपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पुरबयेच्या कुटुंबाच्या वांगड्यानो, ह्या चालू उत्सवीक वर्सांत आयज साद्या काळांतलो 22वो आयतार कुटुंबीक वावराक भेटयला आनी आयज आमी कुटुंबाचो उत्सव सोमरमता. हें मनांत दवरून मोगान समजिकायेन कुटुंब बांदुया, भरवाश्याची यात्रेकारां जावया. हो विशय विंचून काडला. दर एकलो आमी कुटुंबाचो मोगाचो आनी खाशेलो वांगडी कसो आपलें कुटुंब मोगान समजिकायेन बांदूंक वावुरता. कुटुंब आमकां देवाचें देणें आनी आमच्या कुटुंबांत आमची वाड जाताना जायतें बरें
आमी शिकता आनी आपणायता. कितें वयर सकयल जाता तेन्ना आमी एकामेकाक समजून बोगसून गुन्यांवाचेर विसर घालून आनी समजिकाय दाखोवन आमी एकामेकाक भरवशाची यात्रेकारां जातात. ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमच्या कुटुंबा खातीर देवाक दिनवासुया आनी मोगान समजिकायेन कुटुंब बांदूंक आनी भरवशाची यात्रेकारां जावंक कृपा आनी बळ मागुया. लग्न संस्कार जोडलोलो तेन्ना सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत एकामेकाक विस्वाशी रावतेली, मोग करतली आनी मानान लेखतली म्हूण भास दिली. कांय पावटी ही खोबलात आमच्या लग्नीक जिवितांत जिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकलुतकोर. ती आतां दोगांनूय पूण एकूच कूड घडटात. देखून जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये. हें देवाचें उतर लग्नीक जिविताची बुनयाद. पूण आमच्या आपस्वार्थाक, गर्वाक आनी आशेक लागून कांय जाणांनी लग्नीक संस्काराक अपमान केला आनी देवाचें उतर मोडलां आनी कांय पावटी आमी तातूंत भागीदार जाल्या. आमकां बोगोस सायबा. क्रिस्ता काकलुतकोर. कुटुंबीक मोग. दर एका कुटुंबाची बुनयाद म्हणल्यार मोग. जेजून आनी त्या मागीर भाग्यवंत पावलून ह्या मोगाची आमकां समजिकाय दिलोली आसा. पूण आमच्या दिसपट्ट्या कुटुंबीक जिवितांत आमी मोगान समजिकायेन आमचें कुटुंब बांदूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकलुतकोर. आयच्या पयल्या वाचपान सिराकाच्या पुस्तकाचो बरोवपी खालत्या मनशाची भोगती सर्वेस्पर मानून घेता. देखून ल्हानविकायेन चलूंक आनी गर्विश्ट मोनाचे जायना जावंक आमकां आग्रो करता. हेब्रेवांचे चिटीचो बरोयणार 2 कोरारांचो उगडास करून आदलो कोरार नव्या कोरारा उद्देशी सोपूर्णायक पावला आनी नव्या कोराराचो मध्यस्थी म्हणल्यार जेजू. हे आमी दुसऱ्या वाचपान आयकतले. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत एका सोनवारा दिसा फारिजेवांच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना लग्नाच्या जेवणाक तुका कोण आपयत जाल्यार मानाच्या जाग्यार न्हय पूण निमाणो जागो घेवंक जेजू शिकोवण दिता. चितान देवाचें उतर आयकुया. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या पुता, तुजें काम लिंटवायेन कर आनी उदारपणान वांटोल्या मनशांचो मोग करतात त्याहून अदीक तुजो मोग करतली. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्परा मुखार तुका कृपा मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड. खालत्या मनशांची भोगती तो मानून घेता. गर्विश्ट मनशांचे पिडेक इलाज ना, कारण खोटेपणाच्या झाडान ताचे भितर पाळां घेतल्यान. शाण्या मनशाचें काळीज वापारी नियाळतले. आपणाचें कान दिवन आयकतली म्हूण शाणो मनीस आशेवन रावता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुज्या बरेपणान देवा तुजे पोरजेक विडार गावलें. बरीं मनशां
देवा मुखार संतोषतात. आनंदार मुरगोटून गायतात, नाचतात. सर्वेस्पराक सोद गितां गायात, ताच्या नांवांच्या मानांक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटू ताचे मुखार संतोषान उल्हासतात. जबाब, तुज्या बऱ्यापणान देवा तुजे पोरजेक बिडार गावले. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव, अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिडाराक एक घर दिता, कोयद्यांक सुटका दिवन सुखेस करता. जबाब, तुज्या बऱ्यापणान देवा तुजे पोरजेक बिडार गावले. देवा, तुज्या उदार भोलेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो देस तुवें नव्यान सुफळ केलोय. थंय देवा तुज्या बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्लें तुजे पोरजेक बिडार गावले. जबाब, तुज्या बरेपणान देवा तुजे पोरजेक बिडार गावले. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणींनो, सासपूंक जातात तसल्या वस्तूशी तुमी येवंक नात. हांगा जळतो उजो ना, काळोख अंधार ना, तुफान ना, तुतुरेचो साद ना, गाजतोल्या ताळ्याचो आवाजूय ना. म्हाका हो आवाज आयकतोल्यांनी आपणाक आनीक कसलोच संदेश दिवचो न्हय म्हूण मागलोलें. पूण तुमी सियोन दोंगराशी जिव्या देवाच्या शारा सोरशे, सोर्गींच्या जेरुजाल्याशी उत्सवाक जमलोल्या हिशोब नासलोल्या देवदूतां सोरशे आयल्यान. स्वर्गार आपली नांवां बरयलोल्या मालगोड्या पुतांचे सोबेशी, सोमेस्त मनशांच्या मुनसुबीदारा देवा सोरशे, सोपूर्ण केलोल्या प्रमाणीक मनशांच्या ओतम्याशी तुमी पावल्यांत. नव्या कोराराच्या मोदेस्ता जेजूशी आनी आबेलाच्या रोगतावून ओदीक शुद्ध करतोल्या आनी ओदीक नेटान विनोयतोल्या रोगता सोरशी तुमी आयल्यांत. देवाचें उतर हें. उद्गार. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy, 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 soy. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy, 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 soy. सोमी म्हणटा, मुजें जूं तुमचेर घेयात आनी मुझे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy, 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 soy. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy, 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 soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा फारिजेवांच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका तेळून पळयताले. वयले वयले जागे कशे भाशेन विंचून काडताले तें पळोवन जेवणाक आपयलोल्यांक ताणें अशी एक वपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका.
कित्याक तुजेवून मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घोडयेक आपयला जायत आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात तो थंय येवन तुका म्हणत तुजी स्वात हाका दी आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी स्वात घेवची पडत देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे स्वातेर बस तेन्ना बराबर जेवणाक बसलोल्या हुजीर तुका मान जातलो कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडतलो आनी आपणाक आपयलो ताकाय ताणें सांगलें तूं दोनपाराचें ओ रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टांक ओ भावा भयणींक ओ सोयऱ्यांक ओ गिरेस्त शेजाऱ्यांक आपयनाका कित्याक घोडयेक तीं तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजो उपकार बाद करतीत पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक खोड्यांक थोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय तांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना म्हणटोच तूं भागी जातलोय पूण सुगुणी मनशां पुनर्जिवंत जातलीं तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या याज्ञिकी वावरांत कुटुंबाचेर लक्ष घालतना क्रिस्ती तत्वांनी घोराबे घडोवन हाडूंक आपले पोरजेक बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया सरकारी फुडाऱ्यांनी आपुणूच पयले कुटुंबाचे वांगडी म्हूण वळखून कुटुंबाचे हुस्के आनी खोंती पळोवंक आनी कुटुंबांत बरे शेगूण वाडोवंक येता तसलें वातावरण आनी उपाय फावो करूंक तांकां जेजूची जाणवाय मागुया दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान आपलो भरवासो जेजूचेर थिरावून आपलें कुटुंब मोगा समजिकायेचेर आनी दुसऱ्या कुटुंबीक शेगुणाचेर बांदून हाडूंक पवित्र आत्म्याची घोटाय तांकां मागुया आयज आमच्या धर्म प्रांतांत आमी कुटुंबाचो उत्सव पाळटाव तेन्ना आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दितना ज्या कुटुंबांत कसलेय कारणांक लागून वायटपण दुस्मानकाय राग वांकडेपण आनी पातोक आसा जाल्यार तें पयसावूंक वावरूंक देवाची कृपा मागुया
आमच्या 2 प्रांतांत कुटुंबा पासत वावुरतल्यो संस्था आसात. देखीक मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट, क्रिश्चन फॅमिली मुवमेंट, मॅरेज एनकाउंटर आनी रिथुवल मिनिस्ट्री. ह्या संस्था उदेशी आमच्या कुटुंबांनी जायतें बरेपण फावो जालां. कुटुंब सेवा केंद्रांत वावुरतल्यांचेर आशिर्वाद मागतना ह्या संस्थांनी भारी वावुरतल्यांक कुरपेन भर आनी तांचे उदेशी दुसऱ्या कुटुंबांक बरेपण मेळूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. नियाळ इश्टा, वयले स्वातेर वचून बस. लूक 14 ओळ 10. ज्या मापान तूं दुसऱ्यांक दिताय त्याच मापान देव तुकाय दितलो. ही म्हणणी आमकां जायतें शिकयता. चेन्नई शारांतल्या एका खेड्या गांवांत एक गिरेस्त हॉटेलकार अशें सांगतालो. एक दीस एक गरीब ओस्तोरी 2 इडल्यो घेवंक आयली. इडल्यो सोंपल्यो देखून मसाला डोसा व्हर म्हूण सांगतोच ते ओस्तोरीन म्हळें. 2 इडल्यो दोगांक पावतल्यो, पूण एक मसाला डोसा खावन दुसरो उपाशी उरतलो. ही तिची उतरां हॉटेलकाराक नाका पुरो जालीं. देवान म्हाका ह्या धोंद्या वरवीं व्हड गिरेस्त केला. आयज तावन हांव 1 रुपयान दर दिसा 30 गरीब लोकांक जेवण दितलो म्हूण निर्णय घेतलो आनी हें तो आयज पर्यान करीत आसा. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल, हें आयची वाचपां आमकां शिकयता. जेजू देवाचो पूत जावनूय सदांच ल्हानविकायेन चल्लो. गरीबांक, अनाथांक, थोंट्यांक, कुड्यांक, पांगल्यांक आदार दिवन तांचें जिवीत ल्हवू केलें. आपल्या शिसांक सदांच सर्गेंच्या वस्तूंचेर नदर दवरून ल्हानविकायेन चलूंक शिकयतालो. आमचें व्हडपण कुशीन दवरून ल्हानविकायेन आमी दर दिसा चोर भोंवती नदर मारून दुसऱ्यांच्यो गरजो पिडेवंतांक, गरजेवंतांक, दुडवांचो आदार दिवन सारल्यार अदीक म्हत्वाचें. सर्गेंच्या बापा, आमचें व्हडपण कुशीन दवरून ल्हानविकायेन गरजेवंतांक आदार दिवंक तुज्या काळजा सारकी आमकां कर. आमेन. Thank you everyone for watching. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel The Garden of Glory. We will see you again tomorrow. God bless you all. Bye bye.